गोय सुरक्षा मंचाचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकारान पणजेच्या पोट वेंचणुके खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज भरला। तांणी हेर उमेदवारां सारकेच उमेदवारी अर्ज भरचे पयलीं महालक्ष्मीचो आशिर्वाद घेतलो। थंय गोसुमाचे पणजेचे कार्यकर्ते व्हडा प्रमाणात हजर आसले। गोंयांत चलिल्ल्या भ्रश्ट राजकारणाच्या विरोधात आमी मुखार सरल्यात। गोंयांत चलिल्लें भ्रश्ट राजकारण थांबोवपाचो उद्देश घेवन मुखार सरल्यात। लोकांचे जायते प्रश्न आसात, ते सुटावे करपा खातीर आमी वावुरतले, अशें सुभाष वेलिंगकारान उमेदवारी अर्ज भरिल्ल्या उपरांत म्हायती दिली। हें भ्रश्ट राजकारण जें आसा हें शुद्ध करपाचो निर्धार हो गोवा सुरक्षा मंचान केल्लो आसा। हें केवळ पणजेचें इलेक्शन अशें पोटनिवडणूक अशें आमी मानिनात। गोंयच्या राजकारणाक स्वच्छ राजकारणा कडेन व्हरपाची दिशा आनी ताजी नांदी हें इलेक्शन आसा अशें आमी मानतात। ह्या इलेक्शनान हांव उबो रावलां गोवा सुरक्षा मंचाच्या वतीन, तो केवळ पणजेचो एक उमेदवार निवडून आयलो अशा पद्दतीचें न्हय, तर निवडून जो येतलो, जो विधानसभेन वतलो, तो गोंयची विधानसभा ही फुडल्या 5 वर्सांक शुद्ध करपाची शपथ घेवन हो कॅन्डिडेट जो आसा तो वचचो। पणजेच्या आनी गोंयच्या स्वाभिमानाची ही लढाई आसा अशें हांव मानतां। पणजेचो विकास हें एक काम आसा एका दृश्टींतल्यान, पण मतदार जे आसा, ह्यो 4 पोटनिवडणुको ज्यो जाल्यो तातूंत गोंयचो मतदार हो खरो म्हणजे राजा आसता, ताका लाचार करपाचे जे प्रयत्न ह्या 4 इलेक्शनांनी 3 इलेक्शनांनी फाटले जाले, तशी पयशांची बौछार वर्षाव पयशांचो आनी दडपशाही अशा पद्दतीच्या ह्या चाकोरींतल्यान गुलामगिरींतल्यान मतदार राजाक स्वतंत्र करपाक जाय आनी तो राजा आशिल्ल्याची जाणीव करून दिवपाक जाय अशा प्रकारचो संदेश पणजेच्या निवडणुकींतल्यान वतलो अशें म्हाका दिसता। रोजगारी जो आसा म्हणजे ना ताज्या संदर्भांतलो सगळो पूर्ण विचार आमी आमच्या जाहीरनाम्यान दवरतले। ताज्या खातीर तज्ञ मंडळी जी पणजेंतली आसा आनी गोंयभरांतली आसा, ह्या प्रत्येक इश्यू जी पणजी फेस करता त्या प्रत्येक इश्यूचेर आमची जी कितें उपाय योजना आसा, ह्यो सगळ्यो उपाय योजना त्या जाहीरनाम्यान आमी मांडपाचे आसा। त्या खोटी आश्वासनां दिवन जनतेक झुलत दिवन तांकां तशेंच दवरप हो आमचो खाक्यानय ऑपरेट करपाचो आनी त्यामुळे आमी योग्य पद्दतीची सोल्युशन्स जी आसा ही घेवन पणजे समोर येतले अशें म्हाका दिसता। भाजप आनी तांचे नेते सध्या गोंधळान आसा, ताचोच परिणाम तांच्या उमेदवारी दिवपाचेर जाला। म्हूण आयज मेरेन सगळ्यात पयलीं उमेदवारी जाहीर करपी पक्षाक उमेदवारी जाहीर करपा खातीर उशीर जाला। पर्रीकाराची सिंपतीचेरय भाजप जिखपाक शकना, म्हूण तांणी सिद्धार्थाक उमेदवारी दिल्या अशें वेलिंगकार म्हणटा। भारतीय जनता पार्टी ही हांव रिंगणान उतरतलों हें तांकां खबर नाशिल्लें। आतां पर्यंत BJPचो कॅन्डिडेट एकदम पयलो दिताले, ते पयलींच ठरयताले। ह्या वेळाचेर ते गोंधळलेले अवस्थेन अशा खातीर आसा की ह्या निवडणुकीन तांचो जो मतदारसंघ, तांचो वोटर म्हणून जे समजतात, तो वोटर मोठ्या प्रमाणात म्हजे कडेन येवपाची शक्यता निर्माण जाल्या आनी त्यामुळे कमकुवत उमेदवार दवरप ना अशें ठरयिल्लें आसतलें। सिद्धार्थ कुंकळकार जो आसा, एखाद्या मनशान 5 वर्सां 10 वर्सां इलेक्शनान काडली, निवडून आयलो आनी आमदार जालो, हाजो अर्थ पॉलिटिकल परिपक्वता आसता असो ताजो अर्थ न्हय। हांवें गोंयचें राजकारण पळयल्लें आसा। भारतीय जनता पार्टीच्या हांगाच्या उदया पासून ते ताका सत्ताधारी बनवपा पासून हांव ताजो विटनेस आसा। त्यामुळे ह्या सगळ्यो खाचाखोचा राजकारणांतल्या गोंयच्या ज्यो आसा आनी पणजेंतल्यो ज्यो आसा ह्यो म्हाका खबर आसा। त्या दृश्टींतल्यान ते म्हजी परिपक्वता मांडटात। म्हणजे कितलीं वर्सां हांव आमदार म्हणून आसा ताजेर म्हजी परिपक्वता अवलंबून ना। हांगाची व्यक्तिमत्वां उबी करपाची पॉलिटिक्साच्या हातूंतल्यान समर्थपणे काम हांवें ऑलरेडी केल्लें आसा आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांचो फाटलो मेंटर अशें जें म्हणटात तो उबो जर रावलो इलेक्शनाक जाल्यार कितें जातलें हें तांकां खबर आसा। त्यामुळे थंय पयशांचो आनी बाकीच्या दडपणाचो उपयोग कांय जावचो ना हें तांकां खबर आसा। भारतीय जनता पार्टीचो विजय हांगा म्हणून ते सगळ्या कडेन जे सांगताले, हांगा तांचो पराभव जो आसा वो अटळ आसा ह्या इलेक्शनान हें तांकांय खबर आसा।